गोवा डेमोक्रेटिक पक्षाचो मुखेली दयानंद नार्वेकार ह्या लोकसभा वेंचणुकेक उत्तर गोंयच्यान उबो रावता। मायनिंग, सरकाराच्यो पैसे वाटपाच्यो येवजण्यो आनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याचेर पक्ष वेंचणूक लढटलो म्हण नार्वेकारान शुक्रारा पणजे घोशणा केली। शक्ती प्रदर्शना खातीर पक्षाची शेनवारा मडगांवां लोहिया मैदानाचेर पयली जाहीर सभा दवरल्या। काँग्रेसींतल्यान भायर सरले उपरांत 1 मार्चाक दयानंद नार्वेकारान गोवा डेमोक्रेटिक पक्षाची घोशणा केल्ली। वेंचणूक लढटलो म्हूण ताणें तेन्ना उलोवन दाखयल्ले। नार्वेकारान पक्षाचे वेंचणुकेचे मुद्देय जाहीर केलेत। भ्रष्टाचार, मायनिंग आनी सरकाराच्या येवजण्यांचो मुद्दो घेवन GDF वेंचणुकेक देंवता। Your party will contest both the seats. Yes. I am contesting from North Goa. South as a selection process चालू आहे. There are a lot of applications. Now किती सांगू application? Maybe about 46 or 47. I am not very sure. It might be 50 also. We are going online with the membership, or we have already gone online when I am talking to you. So it may be we are already getting a lot of calls from NRIs and other places in Gulf and all. They want to have a strong regional party. गोवा डेमोक्रेटिक पक्षाची शेनवारा मडगांवां लोहिया मैदानार जाहीर सभा घेवन नार्वेकार शक्ती प्रदर्शन करतलो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी ओमकार फळारी। आयडीसी प्लॉट घोटाळो आनी आयडीसीच्या वापरूंक नाशिल्ल्या प्लॉटांच्या मुद्द्याचेर आमदार रोहन खंवटेन उद्देग मंत्री महादेव नायकाक अक्षरशः उजरावन काडलो। गुंतवणूकदारांनी घेवन वापरी नासतना वडयल्ले कितले प्लॉट आयडीसीन परत घेतल्यात असो प्रस्न रोहनान काडिल्लो। महादेव म्हणटा 100 गुंतवणूकदारांक नोटीशी काडल्यात, तांकां 6 म्हयन्यांचो वेळ दिला। फाटल्या 4 वर्सां सावन हे यत्न चल्ल्यात, मात अजून एकय प्लॉट परत घेवप आयडीसीक जमिल्ले ना। अनयुटिलाइज्ड प्लॉट्स लास्ट 2 वर्षांत तुम्ही परत कितले घेतले फ्रॉम प्रायव्हेट पीपल जावं ना सो कॉल्ड आयडीसी स्कॅम म्हणून तुम्ही जो काडिल्लो जो ऑपोजिशन असताना तो आज 2 वर्सां कांय जावना, पूण सगळे अनयुटिलाइज्ड प्लॉट्स तुम्ही आतापर्यंत कितले घेतले आणि तुमचो तो प्रोसेस कितें ऑफ रिवर्सल एंड रिफंडिंग टू द एलओटी? आम्ही शोकॉज धाडल्या पळय ती 100 युनिटां धाडलेली आसा। 100 जाणांक कितले घेतले घेवना, तांकां प्रोसिजर करपाक तांकां एक संधी दिल्ली आसा। 100 आसात। आतां हेतून भितर तांकां एक थोडे जे लोक आसात तांकां 6 म्हयन्या पिरियड दिल्लो आसा। हे 6 म्हयन्या पिरियडा भितर तांकां जे कितें फॉर्मेलिटी करपाक ते करतले आनी ताजे उपरांत ते मुखाल्ले काम घेतले जाल्यार तांकां जी नॅचरल जस्टीस दिवंक जाय, तांचे जो प्रोसिजर करपाक जाय तो करपा नाका काय आमी कशा करपाचे आनी त्रासा पडपाचे जावंक जाय आशिल्ले। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।